आता सरकारान ऑर्डर काडपाची सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी नोकरी भरती चालूच आसा आणि हे जे 22 तारखेक नोटिफिकेशन काढला, दिस इज जस्ट मेनली अ आय वॉश. आता दिसून येता की ह्या सरकाराक दोन तोंडां आसात. एक जनरल पब्लिका खातीर आणि दुसरे म्हणटा ते बीजेपीच्या कॅडरां खातीर. भितरल्यान रिक्रुटमेंट पूर्णपणे चालू आसा. तुमकां जे प्रेस नोट दिला तातूंत सेकंड पेज तुम्ही पळयात. 30 डिसेंबराक ऑर्डर काढल्या रिक्रुटमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट, टेक्सटायल अँड कॉयर. आणि तातूंत तो म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळ्ळा 7 डिसेंबराक. हे बॅन जाल्ले 22 तारखेक. आणि आता 7 तारखेक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळ्ळा. तुम्ही जर फर्स्ट लाइन वाचात, इन पर्सन टू द गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल वायड लेटर नंबर डेटेड 7/12/2016 श्री दर्शन तुळसकर पॅन्डेमिक अपॉइंटेड इन्स्ट्रक्टर. बाकीचे जे लिस्ट दिल्यात तांकां ट्रेनी म्हणून अपॉइंटमेंट दिल्ले गेल्ले नोकरेचेर. आता हे एकूच डिपार्टमेंट न्ही, आता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट रिक्रुटमेंट आमी खबर काडले डिपार्टमेंटांतल्यान. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान रिक्रुटमेंट चालू दवरिल्ले आसात भितरल्यान. तुमकां याद जातले 2011 जेन्ना डिसेंबराच्या म्हयन्यात इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ले आणि डिसेंबराच्या 10 तारखेक त्या वेळार सरकारान होम डिपार्टमेंटांनी आणि हेल्थान रिक्रुटमेंट केल्ले. जो गोंयचो जो यू टर्न स्पेशलिस्ट आहा मनोहर पर्रीकर हाणें तेन्ना व्हडलो बोवाळ करून ते रिक्रुटमेंटाचेर बंदी हाडिल्ली विरोधी पक्ष नेतो आसतना. आता हांगा गोष्ट अशी आहा, पूण त्या वेळार सरकारान 2011च्या सरकारान केन्ना नोटिफिकेशन काडून नाशिल्लें की नोकर बंदी बंद म्हणून. आता हे सरकार नोव्हेंबराच्या 22 तारखेक आपुणूच नोटिफिकेशन काडटा की जॉब्स बंद म्हणून, रिक्रुटमेंट आमी करचे नात. आणि भितरल्यान ही ऑर्डरी दितात. म्हणल्यार इलेक्शनाक मतदारांक इंड्यूस करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीक मतां मारचे लोकांनी, आपल्या कॅडरांनी काम करचें, हाज्या खातीर ही रिक्रुटमेंट ऑर्डर दिल्ली गेल्ली वता. ही कायद्याची सारकी फकाणां करतात. पूण आमी आतां डिसायड केला की ह्या संदर्भात इलेक्शन कमिशनाक आमी आजूच कळयतले